पेडणेच्या लोकभावनांचो आदर करून पेडणेचो झोनिंग प्लॅन रद्द करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचे करतलोच हे घोषणे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घोषणा फाटी घेतली। इतलेच न्हू, यान फुडें पेडणेकारांक विश्वासान घेवनच विकास करतले अशें मुख्यमंत्र्याक सांगचे पडले। पळयात पुराय बातमी। पेडणेकारांचेर लादलेलो झोनिंग प्लॅन रद्द करात अशें म्हणत पेडणेकारांनी सभांचो पावस घातलेलो। पेडणेच्यो मुलूक तोफो रस्त्यार देवल्यो। मुख्यमंत्र्यांक मेळपाक पणजेचेर स्वारी केली। शेवटाक सरकाराक नमते घेत झोनिंग प्लॅन रद्द करपाचो निर्णय जाहीर करचो पडलो। लोकभावनांचो विचार केला अशें निर्णय जाहीर करतना मुख्यमंत्र्यान सांगले। आणि एकंदर आम्ही सगळ्यांनी सरकाराचो निर्णय मंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्यानी तुमकां कळयला। निश्चितरित्या पेडण्यातलो विकास जावपाक जाय आणि पेडण्यातलो विकास जावपा खातीर सरकार हे पेडणेकारांच्या बरोबर आसा। पेडण्याच्या लोकभावनेचो विचार करून आयचो प्लॅन हो कॅन्सल केलो आणि हाज्याय फुडें जशा पद्दतीन विश्वजीत राणे हांच्यानी तुमकां कळयला पेडणेचो विकास करपाक सरकार पेडणेकारांच्या बरोबर आसतले। हांव त्या खातीर म्हणजे पेडणेकारांक विश्वासान घेवनूच तांचो विकास हो केलो वयतलो। परत एकदां हांव आमकां वेगवेगळ्या लोकांच्यो भावनेचो आदर दवरून हो सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा आणि बाब विश्वजीत राणे हाणें तुमकां तो निर्णय कळीत केल्लो आसा। पेडण्याचो झोनिंग प्लॅन हो सरकारान कॅन्सल केला। पेडणेकार पेटले इतले की ह्या फुडें सरकाराक ताकय फूक मारूनच पिवचे पडटले अशें दिसता। म्हणूनच तर पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराकय यान फुडले प्लॅन पेडणेकारांक विश्वासात घेवनच जातले अशेंय सांगचे पडले। पळयात। आणि तशेंच आयज आमच्या सीएम सराक मेळोन आणि तशेंच आमचे विश्वजीत राणे टीसीपी मिनिस्टर तेकाय मेळोन आयज तांचें डिसिजन जाल्लें आणि आयज टीसीपी मिनिस्टरान बरें डिसिजन घेतलेलें आसा आणि आयज तो जो प्लॅन आहा पळय तो अस्तित्व केल्लो आसा आणि तो हेच्या फुडें आनीक तेजेर विचार जावचो ना। तेका लागून खऱ्यांनीच हांवें तुमकां सदांच सांगता कितें जे पळय कितें आहा तें पेडण्यांक आमच्या पार्टी विश्वासान घेवन पेडणेकारांक फुडें कामां करतले म्हणून हांव सदांच तुमकां सांगता तशेंच जातलें आणि तशेंच लास्टाक घडलें। कितें विश्वासान घेवनूच आयज आमच्या पेडणेकारांक फुडलो जो प्लॅन आहा पळय तो विश्वासान घेवनूच जातलो। आणि हे पळय आयज थोड्यांनी कितें केलां हे पळय हेतून राजकारणूय केलां तेका लागून हेतून मदें राजकारण करचें न्हू। झोनिंग प्लॅन ड्राफ्ट रद्द केलो अशें फकत तोंडान सांगू नाकात। प्लॅन रद्द केल्ल्याचे सरकारी राजपत्रात जाहीर करात अशेंय पेडणेकारांनी मागला। सर, तुम्ही आयज खंयच कितें तरी आमच्या पेडण्यासाठी केल्याचें आमकां खूब समाधान आसा। पण एक तुमकां सांगूंक सोदता, एक धाकटीशी रिक्वेस्ट आसा। जे कितें गोष्टी तुम्ही जशी उलयल्यात आमकां तुमच्या शब्दाचेर विश्वास आसाच। ह्या विश्वासा वांगडा ही गोष्ट प्लीज गॅझेट करा जेणे करून आमचो आनंद एकदम डबल जातलो आणि जेणे करून पेडणेकर आपल्या उमेदीन कामाक फुडें सरतलो अशें सांगूंक सोदता। पूण आयज हांव प्रत्येक पेडणेकाराक आनी प्रत्येक आमचे पेडणेचे आमचे भाव भयण आनी सगळी महिला हो प्लॅन आयचे दिसा हो अस्तित्वान ना आणि हो अस्तित्वान नासल्यान तेजेर आनी चर्चा करपाची गरज ना। हांव एक तुमकां आश्वासना दिता की प्रत्येकाची घरां की इतल्या वर्सां अडचण नाशिल्ली कोणीच इतल्या वर्सां लक्ष दिवंक ना की ह्या प्लॅनाचेर आमी लोकांची घरां आमी सेटलमेंट दाखोवपाची गरज आहा। सेटलमेंट आमी दाखोवपाची गरज आहा आणि त्याच बरोबर लोकांची घरां प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा आणि लोकांक आनी प्रत्येक गरीब मनशाक प्रत्येक आमची भयण जी थंय रावता तुमच्या प्रत्येकाचे घर वेगळ्या तरेन प्रोटेक्ट करपाचो सरकाराचो उद्देश आसतलो। रागाच्या बारात टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे कितें उलोवन गेलो खरो, पूण आताच्या निर्णयान ताचे बदलचो आदर वाडला अशें उतरांनी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान नाटकाचो निमणो पड्डो ओडलो। पळयात। पण हांव तेका वायट म्हणना, तेच्या रागारूय ना, कित्याक तो टायम पिरियड असो आसलो की तो तिडकी रागाचो आसलो। सो तेन्ना रागाच्या भारान कोणी कितें हें करता हांव तेका पयलीं जितलो रिस्पेक्ट करता तितलो आतांय करता, आतां आनीक चड करता कित्याक तेणी पेडणेकारांचे फेवरान डिसिजन घेतला। म्हणून म्हाज्या मनात आवाजांतल्यान तेका इतलो रिस्पेक्ट वाडलेलो आहा की तेणी इतले बरे सुंदर डिसिजन पेडणेकारां खातीर घेतला। डेफिनेटली। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृद्धा खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।